Okay, let's start. Huh? Keith Kyoya, page number 1, A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी मुर्गी एकटाय झाल्या एकच मनात एकच कसा तुझे मुखार आम्ही येतो एकच मनात एकच कसा तुझे मुखार देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक भयणीनो आनी भावनो. तुमकांय देव कृपा दिवं. तुमकां सगल्यांक जेजू सोबें माये मोगाचो योगकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमी भक्तीपणी वांटो घेतलीच आनी घेतात तर तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत आनी काळजांत दवरात. आनी त्या भायर ही जी इंतेसां आसात ती आमी मनांत हाडया. आंद्रे कार्नेलियो आनी फॅमिली हांकां बरी सावथ भलायकी ती देवा कडेन मागतात. रोजारियो मानुएल डायस हाच्या ओतम्या पासत आमी मागया. त्याच प्रमाणे विलियम फेर्नांडीस हाच्याय ओतम्या पासत. आयज आमचो भाव आर्देलिनो de Lourdes Fernandes आनी मारिया रिता de Lourdes Fernandes ही आपल्या काजाराचो दीस 47 वर्सां तांकां बत्तात. देवान तांकां इतलीं वर्सां एकवटान दवरल्यान तांकां भुरगीं दिलेलीं आसात आनी सगलीं जाणां तीं देवाक आर्गां दितात. इतलीं वर्सां देवान तांकां मोगान वाडयल्यान म्हणून. त्याच प्रमाणे आमी क्रिस्तेन माकाचो पाय रिटा आनी मारिया होसेफा फेर्नांडीस हांचे पासत मागया. त्याच बरोबर रायन आनी जुडियन ती खूब कोविडाक लागून बरी नात पेरीघान तांचे पासत मागया. आनी आयज आमचो भाव केल्विन फेर्नांडीस आपलो 21वो बर्थडे सेलेब्रेट करता ताचे पासत आमी मागया. आनी ही सगळी मागणी इंतेसां मनांत धरून आतां आमी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां बरीं मनशां आसत्या तोंडान आमी दुसऱ्यांक लेखता आनी उदारपणी आमी तांकां दिता. पूण आमी सगळ्या जाणांक ते भशेन लेखना. आमी सगळ्या जाणांक लेखोंक ना म्हणून आमी देवा कडेन भोगसणे मागया. आनी खूब पाटी आमकां पयलो वयलो जागो जाय खालतो आमी पत्करूंक ना. ही असलीं चिंतना भावना आमचे मदें आसात. ह्या सगळ्या पातकां पासत आमी दूख धरया आनी देवाचें भोगसणें मागया. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजान थावन सगळीं आमची पातकां कबूल करून देवाक आनी एकामेकाक आमी बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तुकले बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोर पुदवेता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मागुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावळी पोरमणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सुबेक सवस्कायेन तुजी भोक्ती करूंक मेळूं हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतीदान आयकुया. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. समूज सांबाळटा तो मनीस जायते योद्न करता. आज्ञा पाळटा तो मनीस शांतीचे योद्न भेटयता. उपकार आटयता तो बऱ्या पिठाची भेटवणी करता आनी भीक दिता तो वाखाणेचो योद्न समर्पिता. खोटेरपणां ताव तूं पयस सरशी जाल्यार सर्वेस्पराक तूं मानवतलोय. अप्रमाणीकपण सोडशी जाल्यार फारीकपण तूं दितलोय. रित्या हातांनी सर्वेस्परा मुखार येवं नाका, कारण ह्यो सगल्यो वस्तू समृद्धी प्रमाणे तुवें करूंक जाय. प्रमाणीक मनशाची भेटवणी वेदी मागता आनी तिचो परमोल भोव वर्त्या देवाशी चडत वेता. सुगुनी मनशाचो योद देवाक मानवता आनी ताजो उगडास सदांच उरतलो. उदारपण सर्वेस्पराची वाखाणी कर. तुज्या वावराची प्रथम फळाची फळां भेटूंक इमटेपण करूं नाका. हास्त्या तोंडान सगल्यो तुज्यो भेटवण्यो कर आनी कुशळकायेन तुजो दावो वांटो दी. भोव वर्त्या देवाक तुका दिलां तशें तुजे कुवेती प्रमाणे उदारपणान तुयी दी, कित्याक सर्वेस्पोर बऱ्या मापान फारीक करता. 7 पावटी अदीक तो तुका दितलो. लॉन्स तूं दिवं नाका, तो ती घेवचो ना. अप्रमाणीक योजनाचेर तुजो भावार दवरूं नाका, कित्याक सर्वेस्पोक एक नितीदार आनी मनशाची तोंडां पळोवन तो नीत करिना. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावनी. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या. म्हणया प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या. योद्न करून म्हजो करार मानून घेतली. म्हजे प्रजे म्हजे मुखार जमून हाडात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता, देखून मोलोप ताचे नितीवणपण परगट्टा. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या. आयक म्हजे परजे, सांगता तें आयक. इस्रायला, तुजे विरुद्ध रुजवात दिता. हांव देव, होय तुजो देव. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण आमी दाखयतल्या. दिनवासनेच्यो योद्न देवाक भेटय. भोव वर्त्या देवाक केल्ल्यो आंगवण्यो पाल. मागीर म्हाका आकाताच्या दिसा उलो मार. हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान भोवमान दितली. प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतल्या. उद्गार.
Sarves Barak Soy Soy, Sarves Barak Soy Soy. बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गोड तुवें ल्हानांक उक्ते केल्याय. Sarves Barak Soy Soy, Sarves Barak Soy Soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रून तोंड घालून अशें जेजूक म्हणलें, पळय आमी सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. जेजून जबाब दिलो, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोणूय म्हजे पासत आनी शुभ वर्तमाना पासत घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां भाटां सांडीत जाल्यार आतांच ह्याच काळांत दुमाळ्यांनी बरोबर तो घरादारां, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां आनी शेतां भाटां एकाक शिमोर घेतलो आनी येता त्या काळांत सासणाचें जिवीत जोडटलो. पयलीं आसात तीं सोबार जाणां निमाणें जातलीं आनी निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. आमी जेजूक तो चिटकोन रावत जाल्यार आमकां शांती, समाधान, घोटाय सगळें फावो जाता. पूण हिंचेच रोचणेक तर आमी चिटकोन रावत ती आमकां हालयतात धुलयतात. आमी शांतीन आसना. एक पाटी अशें जालें की एक भिकारी ते सायडीन वेतालो आनी थिंचोर एकलो शेतकारी आसलोलो, शेतकामती आसलोलो. ताका सपन पडलें की ते सायडींतल्यान फाल्यां एकलो येतलो जाचे कडेन मोती आसा, संवसारांतलें एकदम मोलवंत मोती, ताचो प्रायस एकदम चड. तो उठलो आनी पळोवंक लागलो. वाट पळयता एकलो ते सायडीन भिकारी येतालो. ताका ताणें वचून विचारलें, तुजे कडेन तो फातर आसा, मोती आसा? मोती? तो म्हणूंक लागलो, हें हें म्हण लागलो. घेतलें आनी तो कितलो खुशाल जालो कित्याक संवसारांतले मोती ताचे कडेन आसलेले. आनी तो गेलो आनी सगळें बरे भशेन दवरूंक लागलो. आपूण सगळ्यां परस श्रीमंत आतां, पूण आतां हें मोती घेवन भोंवंक जायना म्हणटच कितें करचें पडलें, ताका एक धाकटुलें तिजोरी बांदची पडली आनी ती तिजोरीन तें दवरलें. पूण ताका सगळो गोत खावंक लागले कित्याक सगळो लोक जाणो की ताचे कडेन हें मोती आसा म्हणून. आनी केन्ना तें चोरीत गाय म्हणून ताचे मनांत तें येतालें. ताका झेम पडना जाली आनी शेकी तो इतलो ताची सावत भलायकी पिड्यार जाली. ताका कांयच करूंक जायना जालें आनी तो पिसो कहो भोंवंक लागलो. शेकी ताच्या मनांत आयलें, हें हांव पोत्तून त्या भिकाऱ्याक दितलो. आनी ताच्या सोदांत गेलो आनी तो थंयसर बसोन आसलोलो, न्हिदतालो बरो. आनी ताका सांगलें, हें मोती तूं घे. ताणें घेतलें आनी पोतून ते आपले पोतयेंत घातलें. आनी ताणें ताका विचारलें, तूं इतलो कसो बिंदास आसाय? तुजे कडेन हें मोती आसा आनी तूं हिंचोरी न्हिदताय, हिंचोरी वेताय. तो म्हण लागलो, हांव ताका चिटकोन रावना. तें म्हजे कडेन आहा पूण हांव ताका चिटकोन रावना. तेन्ना की ताचें मन उक्तें जालें. पूण ताका बरोच वेळ लागलो हें समजून घेवच्याक. भयणीनो आनी भावनो, आमी तर बारकायेन पळयत जाल्यार हिंचेच वस्तूक,
हिंच्याच मनशांक आमी तो चिटकोन रावत जालें मागीर आमकां नाका पुरो जाता. पूण देवाक तर आमी एकवटोन रावत, देवा सगळें आसा न्हय. तो देवाक एकवटोन तांचे बरोबर रावलीं की ना आमकां स्वतंत्रपण मेळटा. ती आसूं ओ नासूं, कित्याक ती सदांच देवा सगळें आसा. देवा बरोबर आसलीं की ना ती आमकां सगळीं आमचे बरोबर आसा. त्या प्रमाणांत आमी तांचो वापर करूंक जाय. ती आमचें जिवीत कंट्रोल करूंक फावना ना म्हणून आमी तांचें जिवीत कंट्रोल करूंक फावना ना, हें जावचें ना. ही जाणवाय आमकां मेळोंक जाय. ही जाणवाय मेळ्ळी की ना मागीर आमचे मदें शाणेपण येतलें आनी आमी काळजीदारपणी आमची दर दिसाची पावलां मारतले. हांव ही सगळीं देणी पवित्र आत्म्याची. आयज आमकां जेजून सांगलां, जे कोण म्हज्या आपोवण्यांक कान दिता आनी हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावना तांकां सूख मेळटलें, पूण दुखूय मेळटा. खूब पिडापीड दुसरी दितली, पूण आमकां तें लागचें ना. कित्याक आमी त्या दुखाक एकवटोन रावना. आणेन आमकां कितें म्हणलें, ताणें कितें केलें, जेजून पळयात. खुर्सार सगळ्या जाणांक ताणें बक्षिली, कित्याक ती नोकळो कितें कोत्तात पळय ती संवसारांतलेच पद्दतींनी ती जियेतात. सर्गीच्या पद्दतींनी आमी हांगसर संवसारांत आसतना जियोंक जाय. आनी जेजू सगळें आसलीं की ना तें आमकां मेळटा. ताका लागून पयले वाचपान आदी फुडें जेजू येवच्या आदीं आसत्या तोंडान सगळें दियात. कित्याक देवान आमकां दिलेलें आसा, देवाकूच आमी दुसऱ्यांक दिता. तर खुशालपणी दिलें की ना एकदम खुशाल आसतलें. खूब सांगपाक आसा, पूण ह्या वेळार आमी एकूच करया, जेजूच्या एकवटान सदांच रावया. आनी रातची तर 5 मिनट न्हिदच्या आदीं जेजूच्या एकवटान हे भशेन हात जोडून प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरो जाता जेजू जेजू म्हणून सगळें भितरलें हातलें भायर काडीत आमकां बरी झेम पडटली. रातची 4, 5, 6, 7, 8 वरां जेजू आमकां भितरल्यान घडून हाडटलो, थारार हाडटलो. आनी त्या एकवटान आमी सकाळीं उठलीं आनी ताका 5 मिनट एकवटोन रावलीं की आख्खो दीस मागीर आख्खी रात आमी ताचे बरोबर सारलेली आसा. मोबायल जशे भशेन आमी चार्ज करता ते भशेन आमी जेजून चार्ज जातले हांव. आनी दीसभर मागीर जेजूच्या एकवटान भोंवतना, आयकोतना, उलयतना, खंयचेंय कोत्तना. आयज बीड वो सांत बीड एकदम श्रेश्ठ मनीस. ताणें 50 वर्सां एका मोठान सारलीं. कशी? मागण्यांत आसतालो. आनी मागण्यांत आसलो की ना ताका देवाचो अणभव घडटालो आनी तो दुखांनी रडटालो. ही भशेन कितलींशीं वरां सारलीं की ना तितलेंच न्हय, वाचप कोत्तालो. वाचलें की ना पवित्र पुस्तक आनी बाकीचें तें मागीर तो दुसऱ्यांक शिकयतालो आनी खूब बरयतालो. 40 व्हडले ग्रंथ ताणें बरयल्ले आसा आनी ताका इगोर्ज मातयेचो दोतोर केल्लो आसा. तो हिंजल्लो इंग्लंडचो. आनी ह्या मोठान ताणें हे भशेन जिवीत सारल्या उपरांत निमाण्या दिसांनी तो एकदम दुयेंत आसलेलो. पूण ताणें कांय सोडूंक ना. दुयेंस सायडीक दवरलें, आपली जें कितें कोत्तालो, देवाची बोजवण कोत्तालो तें केलें आनी मेल्या उपरांत खूब मिलाग्री ताचे सगळें जावंक लागल्यो. भयणीन भावनो, आमी तेच भाशेन जियोया. देवान आमकां आपयलेलें आसा. जेजूकूच आमी चिटकोन रावया. बाकीचें सगळें आमकां तो फाव करतलो. आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमची चिंतना, भावना, चाल, सगळी आठवण आहा तितली दवरया. सुस्कार भायर सरतना जेजूच्या नांवान तें भायर काडया. जेजू जेजू जेजू. सुस्कार काबार जाय सोर तें पिळून भायर सरोनी. मागीर आमी जेजून आमी बोल्ल्यांक की सगळें बरेंपण आमचें सगळें बरोवन येतलें. आनी अदीक आनी अदीक प्रत्येक सुस्कारान जेजू सारकी आमी जावंक लागतले. हांव कित्याक आमी जेजूचे सांदे न्हय, तो तोच घडून हाडटा. फकत आमी ताका सगळें समर्पीत रावंक जाय. हिंचेच वस्तूक चिटकोन रावंक फावना ना म्हणून आमच्या जिविताक पर्यान. पूण जेजूक चिटकोन रावलीं की आमकां शांती, समाधान, गोठाय, संतोश सगळें बरेंपण फाव जातलें. हे पुरी आतां मागण्यांत रावल्या उपरांत आमी आमच्या भाव भयणी पासत मागया. तांकां आजून हें समजोंक ना, ही जाणवाय येवंक ना, हें शाणेपण तांचे मदें ना आनी तांचे मदें ती समजीकाय ना. तर आमी तांचे पासत मागया. आमकां लागून तांकांय तें फाव जावच्याक. आनी चड करून जीं आमचीं भाव भयणां आतां दुयेंत आसात
तांचें दुयेंस आमी जेजूचेर दवरया. त्या दुयेंसाक चिटकोन रावचें न्हय, पूण जेजूक चिटकोन रावंक तांकां कृपा मागया. सोर पुदेदार आनी काकळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अपुर्मीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. सायबा, तूं जाणाय कशे भाशेन ही वॅक्सिनां आयिल्लीं आसात. तांचे उद्देशी आमकां बरेपण बरी सावध भलायकी फावो कर आनी आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पयजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 37 C21. भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदेदार देवा बापाक मानता तसली जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आमचे कोणवाळे बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. ताचे वरवीं हे आमचे भक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताई बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व कल्याण सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय. नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सुर्गेचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स
नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचे बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सा आणि पुनाशिवान पोणा वरवी तुवें आमकां सोडून सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उण आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदीदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां आपल्या आत्म्यान भरलेली आसा. पवित्र आत्मो आमचे सोबे आसा आनी वो आत्मो आमकां सगळ्यांक जेजूचे कुडींत एक कोत्ता. तर सगळी आमची मागणी इंतेसां आसा तितली काळजान दवरया आनी जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा तांकां पेकोवणी दी म्हणून आनी तांकां काम जाय, तांकां काम मेळूंक आनी हे भाशेन सगळें बरेंपण आमकां फावो जावच्याक आतां जेजूच्या पवित्र आत्म्यान जेजू सोबे म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोयन चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासणाक. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोर्मदूतांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सुखली सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां.
म्हज्या काळजांतूच आसलेले पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरसिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 54 D13. Jesu Maria Gloria, Jesu Swadik Malia, Sorgita tu devloi, Sodunk Makai loi, Polea Tishili, Tu con geli, tu ci dai warmaka, poi sornago, polea ti scegli, tu con geli, tu ci dai warmaka, poi sornago. मागुया. काकलुत्सरा बापा, सोडवण दितोल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशेंच ह्याच जेवणा वरवीं स्वर्गांत तुज्या सासणाच्या सुखांत दोयेन आमकां वांटो दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. Amen. भयणीनान भावनो, आमी एक नवें चॅनल स्टार्ट केलेलें आसा. सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल. यूट्यूबाचेर तुमी हाचेर वचात. सगळीं जाणां मनांत दवरात. सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल हाचेर तुमी यात आनी आमी आतां आनिकूय वस्तू ताचेर तुमकां हाडूंक सोदता. एक म्हणजे पिकोवणी, मागणें. पिकोवणेचें मागणें हांगसोत्तान सायबाच्या गोंयांतान हांगसोत्तान आमी तुमकां 2 दिसां सांगेची 6 ते 7 आमी मागणें कोत्तेल्या तुमचेर. आतां तुमी कितें करूंक जाय? तुमी ह्या नंबराचेर फोन करूंक जाय आनी अपॉयंटमेंट घेवंक जाय. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तुका तो त्या प्रमाणे टायम दितल्यान आमी 7058 मागीर 650102. मनांत दवरात. 7058650102 ह्या नंबराचेर तुमी फोन करात आनी अपॉयंटमेंट घेयात. केन्ना? सकाळची 10 ते 11 ह्या वरांचेर. कित्याक लागून आमकां आनिकूय वस्तू आसात करपाक. तर ह्या वेळार आमी तुमचें अपॉयंटमेंट घेता हिलींग मागणें करचे पासत. सांगे 6 ते 7 आमी हिलींग कोत्तेल्या. तुमच्यान एक फोटो धाडीत जाल्यार त्या मनशाचो आमकां बऱ्याक पडटलें. आमच्यान ताचे पासत मागूंक जाता. हें आतां तुमच्यान वॉट्सॅपाचेर त्या नंबराचेर धाडूंक जाता. 7058650102 हाचेर. तेन्ना हें इन्फॉर्मेशन धाडलें की ना मागीर तुमी तें पळोवंक जातलें कोणाचेर आमी मागणें कोत्ता पळय तें. तुमकां टायमींग दितलें आमी त्या प्रमाणे 6 ते 7 आमी ट्रायल करुया आनी मागीर हातून मागीर दीक वाड जातली. आयजतान आमी स्टार्ट कोत्ता. हां, तर मनांत दवरात. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर्प उदेदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी ताचे सोशणिकायेन जिवंक धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीसच्या वेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय.
ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस शेवार कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत रतम्या सोबें बापाक वाकाणटा. Amen. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 88 F7. Jesu kamchi modinaro eka midinadio sognari potondara yajamo kapushachiko Jesu tolomo karastia